हायकोर्टान ऑर्डर दिला की सगळं लायब्ररीत आणलं. एकाडेमीक एरिया संबंधीची आज जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ले त्या प्रमाणे कोर्टान गव्हर्मेंटाक परमिशन दिला की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिला ही जी डेट फिक्स करपाक रिओपनिंग स्कुलाची ते फायनल नोटिफिकेशन दिवन जी डेट गव्हर्मेंटान फिक्स करपाची आसा ती गव्हर्मेंट फिक्स करू शकता. आतां जे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जे आयलां त्या प्रमाणे स्कुलां पयली ती 5वी मेरेन ही आसा ती जुनान सुरू जातली आनी 11वीची सुद्दां जुनान सुरू जातली. बाकीची जी स्कुलां आसा ही एप्रिलाच्या पयल्यान जावं दुसऱ्या आठवड्यान सुरू जातली विथ अ ब्रेक ऑफ 1 वीक. सो 2 टर्मा मदीं ऑर दोन एकाडेमीक इयर्सा मदीं 1 विकाचो फरक आसतलो. तशेंच सगळ्या स्कुलांक फूल मे म्हयनो जो आसा पळय ती सुटी आसतली, समर वेकेशन आसतलें आनी परत जुनांतल्यान क्लासी सुरू जातल्यो. सो हें जें नोटिफिकेशन आसा तें 27 तारखे उपरांत सरकार केन्नाय इशू करूं शकता. कित्याक 27 तारीख मेरेन तो टायम आसा ऑब्जेक्शनां फायल करपाचो. तो टायम एक्सपायर जाल्या उपरांत गव्हर्मेंट केन्नाय हें नोटिफिकेशन इशू करूं शकता. ओके, थँक्यू सर. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोच मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.